ओके विशाल, काल आता कलेक्टरान नोटीस डिक्लेअर केली की नॉर्थ गोवान हे 8 कॅन्डिडेट असते तितूंतले तुम्ही एक फॉर्म भरला. सो लोकांचो तुम्ही पयली सांगा, तुमकां विचार कसो येयलो लोकसभा इलेक्शन रावपाचें? आता पहिली म्हणल्यार लोकसभा रावपा आता पळय ह्यो पार्टी आसा सगळे BJP आसा, काँग्रेस आसा, त्यो मेन आनी लार्जस्ट पार्टी आनी चडशे लोक इंडिपेंडंटाक चड प्रिफर करिना पण पार्टी प्रिफर करता. पूण आतां सद्या कितें जाल्लें आसा की पयलीं म्हणल्यार म्हाका स्वताकूच एक अल्टरनेटीव जायो आनी आमकां हे काँग्रेस आनी BJPक आनी खंयच्याच ज्यो पार्टी आसा तितूंत आमकां अल्टरनेटीव ना. आनी आसा तें म्हणल्यार आतां कितें BJP आनी काँग्रेस तितूंत कांयच फरक ना. फाल्यां सकाळीं काँग्रेस BJP वयता आनी BJP काँग्रेसा, सो सगळे एकूच पार्टी. सो आतां आमकां अल्टरनेटीव जाय म्हणून आतां कितें केलां हांव फुडें सरलो की हांव इंडिपेंडंट रावतलो म्हणून. आनी ओन्ली रिजन इज आमकां अल्टरनेटीव जाय म्हणून. सो आता तुम्ही प्रचाराक बी सुरू केला, लोकांचो रिस्पॉन्स कसो आहा ताका तुमी? आतां प्रचारा म्हणल्यार आतां कितें लोकसभा इलेक्शन एक बारीक इलेक्शन न्हू, आनी खूब जाण म्हणटा की हें इंडिपेंडंटाक इलेक्शन न्हू, कित्याक आमचे वोट एक नॉर्थ गोवा सावथ गोवा एक कॉन्स्टिट्युएन्सीकूय आमचे वोटर आसा ते म्हणल्यार ऑलमोस्ट 7 लाख वोटर्स आसा. आनी एज अ इंडिपेंडंट म्हाकाय इट इज लायक ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू रीच एवरी वन. ओके. वेरी डिफिकल्ट. आनी कितें आसा, इंडिपेंडंटा कडेन तितलो एक्सपेंडिचर करून फंड्सूय लिमिटेड आसतात. करेक्ट. सो तितले वोटर्स पावपाक वेरी डिफिकल्ट. पूण हांव म्हाजे भशेन जितले म्हाजे कडेन जाता आमचे लिमिटेड रिसोर्सिसाक युटिलायज करून हांव जितले पावता तितले लोकां कडेन पावता. पण लोकांकडे पावता तेन्ना मुद्दे कितें आसता तुज्या कडेन लोकांक सांगपाक, नाल्यार लोकांचे मुद्दे कितें तुमकां कितें? पळय आतां एक्चुली इन रियलिटी ग्रावंडार कितें आसा, लोकांक मुद्दे नाकाच हितूंक. जे वोट्स करतले आतां 7 तारखेक जे वोटींग करतले लोकांक कसलेच मुद्द्याचे पडले ना. लोक कितें पळयतात की एक आपल्याक कसो फायदो जातलो तो. आतां आमी म्हणटात पयशे वांटूं जायना आनी पयशे घेवपा जायना म्हणटा, पूण रियलिटी कितें आसा, लोक कितें पळयता की हो आपलो कॅन्डिडेट आपूण जर हेका जिखून हाडलो जाल्यार तो आपल्याक कसो हेल्प करतलो. सो लोकांचे हांवें जे ऑन ग्रावंड पळयलां की लोकांक कितलेय तुमी आमी बरे जर मुद्दे लोकां फुडें मांडले जाल्यार लोकांक ते मुद्द्यांक हें ना, इंट्रस्ट ना. लोक आपलो बेनिफीट पळयता. सो आतां तुमी पळयलां आसतलें जे BJP आसा, काँग्रेस आसा, इवन RJ आसा, तेंचे जे मुद्दे आसा मेन कितें गोंय राखपाचें, सगळ्योच पार्टी गोंय राखपाक उठल्या. आमचे सद्याची जी पॉलिटिकल पार्टी आसा तिवूय गोंय राखताच. कशें राखता, कॅसिनो चलोवन आनी आमचे आतां पळयलां आसतलें आमी की कितलेच हांगा आल्कोहॉल रिलेटेड डेथ जाता, ड्रंक ड्रायव्हींग डेथ जातात. सो हे अशे मेन इम्पॉर्टंट मुद्दे आहा पळय ते कोणाक पडलेले ना. आनी दुसरी आतां न्यू रिजनल पार्टी जेन्ना RJ येयला ते पसून जॉब्स प्रॉमीस करता गोंयकारांक, कितें प्लॉट दिवन गोंय राखपाचें. पूण प्लॉट दिवन आनी जॉब्स दिवन गोंय राखपाक मेळना. तें आमच्या लोकांक कोणाकूच तें आमचें हें जायना, अंडरस्टँड जायना. आनी फक्त जे हायपोथेटिकल कोण इमेजिनरी कितें प्रॉमिसीस दाखयता पळय लोकांक तेच मुद्दे चड आवडटात. सो तरी पूण हांव म्हाजे वटेन ट्राय करता की एक रिजनेबल जावन लोकांक अंडरस्टँड करून म्हाका वोट मारक म्हणून हांव लोकांक अंडरस्टँड समजोवपाचें ट्राय करता.